आमी सगळीं जाणां की जेजू देवासून आयला म्हणून आनी देवाक एकवटोन तो सगळें कोत्तालो म्हणून ताका लागून ताचे सगळें जी विजमितां घडटाली ती दुसऱ्या कडेन घडोन आसलेली आनी ताचें उलोवप आसतालें तें इतले अधिकारान तो उलयतालो की सगळ्यांची मोत उजवाडान येताली कित्याक तोच जावन आसलेलो जाणवाय. ही जाणवाय आमकां पयल्या वाचपान कशी ती सांगल्या. जाणवाय आमकां सगळें शिकयता, दाखयता, करून घेता. ती आमचे भितरूच आसा. तांचो आनी आमचो संबंद एक जावन आमी जेन्ना जियेता तेन्ना हे देवाचें देणें म्हणून आमी जियोंक जाय. आनी जेजू हे भाशेन आमचे सगळें जियेता. ताका एकवटोन आमी जियेली की तो आमचे सगळें कोत्तलो आनी सगळें तो आमकां दाखयतलो. कित्याक तोच जावन आसा जाणवाय पूण तो जावन आसा जेजू जो आमचे एकवटान जियेता. एक नवी रचना ताणें आमकां करून घेतलेली आसा. पूण लोकांक तर ते मानूंक नाका जाल्यार मानचे ना. कितलो लोक आयज पर्यंत जेजूचेर आड उलयता आनी ताचेरूच न्हय आमचेर पर्यंत. आमी बरें कोत्ता पूण आमकां जवतात. बरें कोत्ता म्हणून जवतात जाल्यार हातून आनी कितें उरलां. वायट करीत जाल्यार जवता जाल्यार बरें आहा म्हणून. पूण बरें कोत्ता म्हणून आमकां वायट म्हणून चिंतात. हें कसलें म्हणून कर्तूब, कसली म्हणून ही जाणवाय, हें फटकिरेपण. म्हणटच ह्या संवसारांत देंवचार आसा आनी तो हें आडवें तिडवें करून काडटा आनी मागीर सगळीच दुस्पट घालता आनी हे परी एक इफेन तो तयार करता. आतां आमी कितें करूंक जाय. आमी जितली जेजूक एकवटोन जियेतल्या तितली आमी ताचें सगळें बरें पळय तें करूंक लागतल्या. दुसरी आमकां वायट करीत तरी पूण आमी तांकां बरें करतल्या. चार्ल्स लुआंगा आनी हे ताचे सांगाती आफ्रिकेंत तांकां जेजूची खबर मेळ्ळी आनी खबर मेळ्ळ्या उपरांत तांचे पळय दुसरे धर्मीक फुडारी आसलेले तांकां तें नाका आसलेलें. कित्याक आतां तांचे सुरशिल्लो लोक वेतालो ते बेश्टेच नाका जाल्ली तांकां शिकयताले आनी भिरांतीन दवरताले. पूण जेजू सगळें तांकां जिवीत मेळ्ळेलें आनी ते मरोंक पर्यंत तयार आसलेले. भुरगे जावं व्हड जावं. एक फावटी तांकां जेजूची वळख मेळ्ळी. ते जेजू पासत मरोंक तयार आसलेले. दुसऱ्या त्या आदल्या बावडतानांनी ते वचोंक सोदी नासलेले. तांकां जबरदस्तीन हाडूंक सोदी पूण ताणें ते भशेन करूंक ना. पूण जेजूच्या एकवटान ते जियेले, मेले आनी हे परी तांकां सांतपण मेळ्ळेलें आसा. भयणीनो आनी भावनो, आमच्याय मदें आमी तेच भशेन जेजूच्या एकवटान रावता. आमकांय भरपूर पिडापीड दिता आनी जेन्ना आमकां पिडापीड दिता तेन्ना आमची भावना मातशी आलतात दोलतात. तेन्ना ही भावना, ही चिंतना जेजू सगळें धरून ताचे गोठायेन आमी फुडें पावलां मारूंक जाय. त्या वेळार ते भशेन आमी जियेत तर आमची वाड जातली, आमी घट जातल्या आनी दुसऱ्यांकूय आमी गोठाय दितल्या. तर हे भशेन करच्याक सगळीं आमच्या हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया आनी हे परी सदांच रातची आनी सकाळची उठ्ठाणा आनी न्हिदताना 5 मिनट तरी जेजूच्या एकवटान सारीत तर आमचें जिवीत तो अदीक आनी अदीक जशे भाशेन आमचें जिवीत ताचें सगळें जावंक जाय, जियोंक जाय त्या प्रमाणे ते आमी जियेतल्या. जेजू, तूंच आमकां हे गोठायेन तुजें दवर, तुज्या एकवटान तूं आमकां सांबाळ आनी आमी सदांच तुका एकवटान रावंक तूं आमकां ओडून घे.